22 जानेराक प्राण प्रतिष्ठेच्या फाटभुंयेर रामलल्लाची मूर्ती अयोध्येत राम मंदिरात आज गर्भकुडीत दवरतले। मजगती प्रधानमंत्री मोदीन राम मंदिराच्या आधारित 6 स्टेप केले रिलीज। स्मार्ट सिटीच्या कामांचे क्वालिटी ऑडिट करात, कन्सल्टंट कॉन्ट्रॅक्टराचेर कारवाय करात। उदयान महापालिकेचे बसकेत आवाज चढयलो। महापौर म्हणतात जबाबदारी कन्सल्टंट अधिकाऱ्यांची। मया सावन मीन येरादारीक मान्यताय दितना प्रदूषण नियंत्रण मंडळ मीन खात्यान तकली वापरू ना हायकोर्टान उजरायले। सोमार ते शेनवार मया मीन येरादारीक दिसाक 50 ट्रिपींची मर्यादा। फाटल्या 18 वर्षात गोंयांत गरिबांचो आंकडो 18.20% वेल्यान 0.37% देंवलो। गरीब गोंयकारांचो आंकडो 75,000च्या मेरेर नीती आयोगाचो रिपोर्ट। आपाचो मुखेली अरविंद केजरीवाल 2 दीस गोंय भेटेर। लोकसभा उमेदवारीक नांवां आयल्यात, मात इंडिया आघाडीचे सीट शेअरिंग उपरांतूच गोंयचे कितें ते थारतले, ॲडव्होकेट पालेकार उलयलो। मॉडेलिंगाचे कॉन्त्रात मेळोवन दिता हाय रिटर्नाच्या नांवान साळगांवचे एकलेक 14 लाखांची ऑनलायन तोपी। फेसबुका वेल्यान वळख, क्रायम ब्रांचीचो अनवळख्या आड FIR। शिवोले 5 पिलराचो पास्टर डॉमनीक आनी ताची घरकान्न जॉनाची याचिका घेवंक हायकोर्टाचो न्हयकार। तडीपाराची अर्द पास जायत जाल्यार कोर्टात येवंक सूट। मोपा विमानतळ पुलिसांनी कोलवाळे समीर हलीम शहाक मोपा विमानतळाचेर स्क्रॅप चोरपाच्या केशीत केलो अटक। 5,81,000 रुपयांचे स्क्रॅप मटेरियल चोरिल्ले। नव्या शिक्षणीक वर्स 2024-25 खातीर शाळा 4 जून सावन सुरू जातल्यो। 30 एप्रिल 2025 शिक्षणीक वर्स सोंपतले। शिक्षण खात्यान शिक्षणीक कॅलेंडर केले जारी। फाटल्या 24 वरात 1 कोविड केस। ॲक्टिव्ह केशी ड्रॉप जावन पावल्यो 7चेर। भारतात नव्यो केशी 269, ॲक्टिव्ह केशी 2,557। मरणाआड झुजपी व्यक्तींक इत्सा मरण घेवंक मेळटले। जगपाची शक्यता उणी आशिल्ल्यांक तांचेर उपचार करप काय उपचार बंद करप ते विशीं निर्णय घेवंक मेळटलो। IMA थारायतले मार्गदर्शक तत्वां। केरळाच्या कोचीत 4,000 कोटी रुपया परस चढ खर्चाच्या 3 मोठ्या प्रकल्पांचे उक्तावण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची दक्षिणायन मोहीम 15शीत दुसरे फावट दक्षिण भेटेर। राम प्राण प्रतिष्ठेच्या दिसा सगळ्यांनी घरात एक पणटी पेटोवची। प्रधानमंत्री मोदीचो लोकांक उलो। इराणाच्या पाकिस्तानाच्या बलोच वाठारात क्षेपणास्त्र हल्ले। 2 आतंकवादी तळांचेर हल्लो। 2 भुरगीं सोंपली, 3 जखमी। पाकिस्तानान केलो इराणाचो निषेध। विकसित भारत संकल्प यात्रा 60 दिसात 15 कोटी परस चढ लोकां मेरेन पावली। 15 नोव्हेंबराक झारखंडा सावन यात्रा जाल्ली सुरू। दिल्लीत 110 फ्लायटी डिले, 25 रद्द। दाट धुक्याक लागून ट्रेन सर्व्हिसूय ठप्प। इंडिया आघाडीचे लालू प्रसाद यादव, शरद पवारूय अयोध्येत श्रीराम प्राण प्रतिष्ठेक वचपाचे ना। रामलल्लाची प्राण प्रतिष्ठा जाल्या उपरांत अयोध्येत दर्शनाक। वेळ पडल्यार बळजबरीन खाली करून घेतले। TMCच्या महुआ मोइत्राक बंगलो खाली करपा खातीर सरकाराची शिटकावणी। मोइत्रा चल्ली दिल्ली कोर्टात। रमेश बाबू प्रज्ञानदा भारताचो नंबर 1 बुद्धिबळपटू। विश्वनाथन आनंदाचो रेकॉर्ड मोडून पहिल्या नंबरार। मार्केट नेगेटिव्ह क्लोज। निफ्टी 109 पॉइंट पडले जाल्यार सेन्सेक्स सुमार 313 पॉइंट पडून 71,181 चेर बंद।